page 8. Paular Paul, Marwatu Soluya, Deva Dorshan Gevum Jerusalem. Paular Paul, Marwatu Soluya, Deva Dorshan Gevum Jerusalem. Jerusalem Deva Vosice, Takacami tui melung vospace. Jerusalem Deva Vosice, Takacami tui melung vospace. Paular Paul, Marwatu Soluya, Deva Dorshan Gevum Jerusalem. Paular Paul, Marwatu Soluya, Deva Dorshan Gevum Jerusalem. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. मोगाळ बामणिनो, आज आख्खी पवित्र सभा सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. बायग्योन जुआंव पावल दुसरो आमच्या आतांच्या काळाच्या पाप साहेबाचो जो आमकां मेळला आनी जाका आमी पळयला, जाचें उतर आमी आयकलां, तो श्रेष्ठ पाप साहेब आज ताचो पवित्र सभा उगडास कोत्ता आनी ताचे भाशेन आमी गोवाय जावंक आमकां आपयता. ताच्या पावलांनी पावल मारून क्रिस्ती जिविताची ओकूण गोवायकी दिवंक आमकां कृपानी बोड मागुया. बरोच बरो आज आमचे फिरगोजेन बायगोन तांतुनीक भेटयलो दीस, आमच्या आस्काऱ्याचो दीस, आनी ते पासत तुमी इतलीं जाण हांगा बावार्थान बोरवोशान आनी मोगान आयल्यान तुमच्यो गरजो, तुमच्यो विनवण्यो, तुमची मागणी घेवन आनी ह्या पदवेदार भाग्यवंताच्या पांयां लागीं घालूंक असल्याच बाबार्थान ह्या मिसांत वांटो घेत आसतना हे मिसाचें बलिदान फळादीक जावंक आमचें पाप अडकून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच संकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somya kaklukor, Somya kaklukor, Somya kaklukor. Krista kaklukor, Krista kaklukor, Krista kaklukor. Somya kaklukor, Somya kaklukor, Somya kaklukor. प्रार्थुया. आपलो जोल्म दीस मनयतल्या आमच्या बाबा ट्रिस्टन कुएलो हाचे पासत मागुया. बायगोन तांतुनीची विणवणीन देवान ताचेर आपली शुभां आशिर्वचनां ओतोवची म्हूण आमचे गरजो ह्या वेळार देवा मुखार बायगोन तांतुनीचे मजतीन घालुया. जायतीं जाण तुमी तुमच्यो वेगवेगळ्यो गरजो घेवन आयल्यात. जावं तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमी आनी तुमची भुरगीं नोकरी सोदतात. तुमच्या भुरग्यांक जिविताचो सांगाती फाव जावं, तुमच्यो सांडलेल्यो वस्तू, तुमच्या बाठां बेसांचे प्रोश्ट, तुमचे भांगराचे प्रोश्ट, तुमची पिडा अदी करून पिडेवंतां पासत करीत भाशेन मागुया.
पिडिवोन भुरगीं आसात, पिडिवोन तरणाटीं आसात आनी पिडिवोन जाणटीं आसात. तांकां सगल्यांक बैगोंत आंतोनीचे विनवणेन इलाज फावो करूं म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी भुरगीं आपली परिक्षेक जबाब दितात. ह्या भुरग्यांचोय उगडास करुया. आनी आमचें सगलें आमी घेवन आयल्या तें ह्या वेळार बैगोंत आंतोनीच्या पांयां लागीं दवरून ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बागेंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गुरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयुंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसल्यात. इस्रायलाच्या नागरीकपणांतली तुमकां भायरायलोली. बासावणेच्या कोरोराक तुमी पोरकी आसल्यात. बोरवाचो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगल्याचो उगडास धरात. पूण आदी पयस आसलेल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची तांणी एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी कोत्तोली वोनूत तांणी मोडली आनी समृद्धीच्या कायद्या नेमांनी उपजयलोलो दुवेस आपलेच कुडीन नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सोवे दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उदेशी ताची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यांत. आपणा सोवे ताचे मोदें आसलोल्या दुयेसाचो ताणें नाच केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सोवे बापा सोरशीं वचूंक मेळटा. म्हणटोच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भोगताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोरदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा सोंदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तोल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसान वस्तोली. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक विंगेन घेता. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलें नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो
आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाल नीत चलून येतली ताचे मुखार ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती जाबाब सर्वेस्पोर आपले पोरजे शांतीची खबर सांगता शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो ओगोत मागणे करून जागृत रावात तयार रावात. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजून म्हळें तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकोर बागी. कोरेंच हांव तुमकां सांगतां तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदेकत भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकोर बागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बांबडीनो, जेजूची शिकोवण जागृताये विशीं बेश्टी वयल्या वयली न्हय. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा इट्स नॉट अ रेकमेंडेशन बट इट इज एन इम्पेरेटीव. ताका आज्ञा इतलो वालोर आहा. आज्ञा घातलेल्या भाशेन तो घालता. आनी ही कित्याक कित्याक आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सोतुरायेन जिवंक शिड्डुकायेन जिवंक आनी जागृतायेन जिवंक ही तीन उतरां हांव तुमच्या मुखार घालतां. शिड्डूक आसूंक चतूर आसूंक आनी जागृत आसूंक. इंग्लीश भाशेन हांव म्हणटलो टू बी अलर्ट, टू बी अवेर and to be awake or to be active. Alert. शिड्डूक रावंक एकदम गरजेचें. मोनाची शिड्डुकाय आमकां आदार दिता. आमची नदर जे वस्तूचेर आमी दवरूंक सोदता ते वस्तूचेर घालूंक. टू फोकस ऑन आवर गोल. कित्याक ही शिड्डूक नदर आमकां ना जाल्यार आमचें जिवीत कशेंय चलतलें. हे बसत शिड्डुकाय सदांच मोनाची शिड्डुकाय. मोन शिड्डूक. आनी जो मनीस शिड्डूक आहा तो जायते वस्तू वाटायता आपल्या जिवितांत आनी बरें कोत्ता आनी आपली दिशा ताका जाय ती वस्त भितर काडून ताचेरूच दवरता. हे शिड्डूकपण आमकां आसूंकूच जाय. नाजाल्यार आमी क्रिस्तांव कशीं लोलीं कशीं चलता हय असलें जिवीत आमचें जाता. जेन्ना शिड्डुकाय आहा तेन्ना सगलें आहा. शिड्डुकाय चतुराय. चतूर सगल्या वस्तू विशीं
अदीक करून चतुराय आमच्या मनशास्त्राची सायकोलॉजिकल अवेरनेस मनशास्त्र आमचें आहा तें फकत गिन्यान न्हय पूण मनशास्त्र आहा सायकॉलॉजी एंड इमोशन्स ती आमकां चतूर दवरूंक आपयतात आनी मागीर ही जागृताय टू बी एक्टीव ती कुडीची आनी समाजीक हे भाशेन तरी आमी वांटून घालीत आमकां मागीर सारकें गमतलें ही शिड्डूकाय आमकां गरजेची आयज आमी बायगेवन जुआंव पावल आमच्या पाप साहेबाचो उगडास करता तुमी ताका टीव्हीचेर पळयला जायते फावट आनी जेन्ना तो सारको जाणटो जालो ताचे कडेन चलूंक जायनासलें एका कार्दियालान ताका म्हणलें पाप साहेबानो तुमचे कडेन चलूंक जायना आनी ती व्हडली जुट्टी तुमी घेवन आसात राजिनामो दियात कित्याक ही गोरज मात चलोवंक जाय तुवें आनी तुजे कडेन चलूंक जायना आनी जुआंव पावल दुसरो शिड्डूक एकदम शिड्डूक तो ताणें म्हणलें कार्दियाल साहेबानो हांव ही गोरज म्हज्या पांयांनी चलयना हांव म्हज्या मनान शिड्डूक मनान चलयता म्हजें मन आजून जागृत आहा आनी हांव चतूर आहा इतलेंच पुरो म्हाका तुमी म्हाका सांगपाची गरज ना चलूंक जायना म्हूण इगर्जेचो राजिनामो दी ना म्हजें मन ताजें आहा ही ती आमची शिड्डूकाय चतुराय आनी जागृताय आमचें मन सगळें चलयता आमचें मन तरी शिड्डूक चतूर आनी जागृत आहा सगळें जाता हांव उमकेच वेळार उठ्ठा एलार्म दवरूं ना दवरूं 2 वरां न्हिदूं काय 4 वरां न्हिदूं त्या वेळार हांव जागो जाता पूण केन्नाय म्हाका सुबेज न्हिदूंक जाय हांव मनाक सांगता आज ओ फाल्यां सकाळीं हांव 6 वाजता उठ्ठलो आनी 6 वाजतांक उठ्ठा बायो क्लॉक तुजे भितर एक रेलोज आहा घडयाळ आहा ते घडयाळाक तूं कमांड कोत्ताय आनी तूं त्या वेळार जागृत जाताय हे म्हजी सुयेचें जालां कित्याक हांव जाणा मनाची जागृताय आसूंक जाय हांव न्हिदलोलो आसूं ही जागृताय म्हाका आहा कित्याक उमकेंच करूंक जाय उमके कडेन पावूंक जाय उमकें कालच्या दिसाक हांवें ताऱ्याक घालूं ना तें आयज भोव सकाळीं उठोवन ताऱ्याक घालूंक जाय म्हजे कुडीक न्हू म्हज्या मनाक हांव सांगता म्हजो मेंदू म्हाका सांगता हे भाशेन कर आनी हांव करता ही ती शिड्डूकाय चतुराय शिड्डूकाय मनाची चतुराय हांव सांगता सोयरान शास्त्राची सायकॉलॉजी एंड इमोशन्स आनी जागृताय कुडीची जेजू सांगतालो आपल्या बारांक जेत्सिमानी मोड्यान आत्मो राजी आसा पूण कूड अस्कोत आत्मो जागृत आहा पूण कूड न्हिदूंक सोदता आनी ते पासत कोण राज चलयता आमचे कुडीचेर आमचें मन आनी आमचो आत्मो ही ती जागृताय जाची खबर आज जेजू आमकां कोत्ता बायगोंत आंतोनींक ही जागृताय आनी शिड्डूकाय देवान दिली कितेंय जालें न्हू ताका रोखडेंच देव सांगतालो उमके कडेन उमकें जालां वच आनी तुवें त्या मनशाक बरो कर उमके कडेन एकले बायलेक गोवान वयरतान उडयल्या ती पडलेली आसा तूं वच तिका बरी कर ही ती ताच्या मनाची जागृताय आनी शिड्डूकाय कित्याक तो मागण्यांत आसलो आनी मागण्यांत आसलो देखून देव ताका हे जागृताये विशीं जायतें सांगतालो आनी तो तें कोत्तालो आमी क्रिस्तांव कशीं हांव म्हणटालो लोली जावंक फावना आमकां पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड आमकां लोक बोडसान घालता कित्याक आमी शिड्डूक न्हय जागृतूय न्हय आमी गोरवांचो इंड कसो हें आमी पयस करूंक जाय आनी जागृताय शिड्डूकाय आमी सांबाळूंक जाय आमच्या क्रिस्ती जिवितांत उदी करून जेन्ना आमकां टाळण्यो घालता देंवचार वो दुसरो मनीस टाळण्यान घालता दुसरो मनीस आमकां वायट करूंक सुचना दिता तेन्ना आमी जागृत आसूंक जाय न्हू जाल्यार आमी वेता तो सांगता ते वाटेन गेले आमी चिंतूंक पावना लोलायपणां कोत्ता आमी आमकां देवान गिन्यान दिलां शिड्डूक रावंक
चतूर रावंक आनी जागृत रावंक. जेजू आमकां पोत्तून पोत्तून हाचो उगडास करता आनी आमी शिड्डूक जागृत आनी चतूर रावंक तोच हांगा येतलो. तुयंतावन आमच्या मनांत पयलो रिगतलो, कित्याक मन उजवाडलें जाल्यार सगळें उजवाडटा. त्या पासून तो म्हणटा तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवट्यो घेयात. पेटलेल्यो दिवट्यो म्हणजे मनांचो उजवाड. हो मनांचो उजवाड आहा सगळे हाता पासून तो आमची मनां उजवाडायतलो, आमची काळजां लांबरूंद करतलो, आमच्या ओथम्यांक आनी कुडीक शक्ती दितलो. आमी शिड्डूक रावंक, चतूर रावंक, जागृत रावंक हेंच तेणें ताचे कडल्यान आमी सगळीं आयच्या दिसाक आमकां मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी आमचीं तेसावां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचो मोलो वसूंक उर्बेन आनी काळजीदारपणान वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या जोन एकल्याच्या प्रिती सेवेच्या जिविता उद्देशी आमी देवाचे कृपेन सगुनी जिवीत जियोंक आनी हे उद्देशी बरी गोवायकी सभे माजार दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयज क्रिस्टन कोयेलो हो आपलो वाडदीस मनयता आनी ह्या मिसान ताणें आपलें इतेंसांव भेटयलां. तर ताका भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन शुभ आशिर्वाद फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. बापा मोगळा, आमची मागणी तुजे मुखार, आमची तेसवां तुजे मुखार आमी उबारल्यात आनी आमी जायती आमच्या काळजान मनान घेवन आयल्या. आयच्या दिसाक तुज्या भोगत्या भाग्यवंत आंतोनीचे मोजोतीन ती मागूंक ही सगळीं तूं स्विकार कर आनी आमकां जागृत, शिड्डूक आनी चतूर कर. हे आमचे कडेन मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C18 पेज 36. यज्ञी कुंडो समोर पिता, आमची मोरा समोर पुया. आत्मी कुंडो तयार करता, काळजा आमची तयार करया. याज्ञीक ताका रोस भेटयता, आमी आमची जीण भेटोया. क्रिस्तार रगत तो कोण पिता, पिवूंक आमी आयती जावया. सर्गीचे फण तयार जातले, भुतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्तार रगत पिवून जातले, आमच्या आत्म्याक दादोस करया. याज्ञी कुंडो समोर पिता, आमची मोरा समोर पुया. आत्मी कुंडो तयार करता, काळजा आमची तयार करया.
पयलीं आनी बाबानूय आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवळ्या बापा, पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायगेवंत आंतुनीक तुजी सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका मान दितना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विमर काळजान घालता ती तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या दैवाक दिन वाचुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी शास्त्रांच्या देवा, सोर कार्यान सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात. निरंतरी देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazo, sorve, sportu, sorgani sonsar, vogliam tuja voi pova, un sorgin tu casoi soi, sorve sporaci navi, nieta, ta casoi. Un sol que tu soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गुट पोरगो तुया. Gesù melo, Gesù ci fonda sala, Gesù novia yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या हांगासर वेदी बोंतोणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन झुजे बायगोन दर्ग नता
बायगोंत आर्कांश मिंगेल बायगोंत आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोंत झेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनोर जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा गतींत दोंतरलोल्या समेस्तांक ते पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं जेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणेन पळोवंक दिवं नाका म्हूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणांक. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, a person of different faith, and a person who does not believe in God, please do not join the queue with your open hands to receive the sacred body of Christ. गोम्यांच्या वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69. Sorgi undo chisun lilo amka oslo fafo naslo amco Jesu chevon salo amchi atmi bukik paulo ye Jesu vegi tuye Otmotuka Giugrauta Ye Jesu Vegi duye Otmotuka Giugrauta
स्वर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुर्मा समोर पिता देवा मेंढरो आपूण जाता हम मनशाक गावूंक दिता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता म्हाका देवान माना दिलो कुडीक गोठाय तो दितालो स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आत्म्या गोठाय तो दितलो ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता पवित्र हस्तीन हाजीर जाता हस्ती रुपान जेजू रावता जेवणा रुपान कळसांत रिता मनशांक गोठाक दिवूंक सोदता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता काळजांत आमच्या रावूंक सोदता जेवणा रुपान प्रवेश करता आमच्या आत्म्याक पेणे करता आमचे जिवीत बदलूंक सोदता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेजू जेवण जालो आमची आत्मीक भुकेक पावलो ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगी तूं ये ओतमो तुका घेवूंक रावता उबी रावया प्रार्थुया
सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिन वाचता. बायग्योंत आंतोनी बरी सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फादर हायसिंग कुमसुंदरीन कुमसाराक आसतलो. कोणाक कुमसार करूंक जाय जाल्यार तुमी वेचें. तुमकां दिन वाचता आनी बाय देवान आपली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. सुर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. बायग्योन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बायग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका बायग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रीती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रीती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बायग्योंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी म्हज्या कांतपळे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी तुज्या फुड्यान आतां हो उपकार जो घालता तो म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. तुका जाय तें ह्या वेळार बायग्योंत आंतोनीच्या फुड्यान घाल. ओरचोऱ्यांच्या बायग्योंत आंतोन तुका उलो मातोल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गोडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन.
Santo Antônio, Otsoriacha Bogda, Portugal, tu orod vortota, Tusha Grontar, Kelta Bogda, Baluchi Suraya Sorasa, Tusha Grontar, Kelta Bogda, Baluchi Suraya Sorasa, Kristawanchi Shastru Kore, De Kuntuve Da Kondile, Chenna Doria de Girpre Karkele, Maslin Vui Surunte Aikole, Chenna Doria de Girpre Karkele, Maslin Vui Surunte Aikole.